Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ही आरवारा जमीन आशिल्ल्यान म्हज्या हातून कायद्याप्रमाणे ही जमीन परत सरकारान आपल्या ताब्यात घेतली। हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना आनी आयटी मिनिस्टर रिव्ह्यू केल्लो आनी आलवाराचे रिकॉर्ड अपडेट जातून जाल्ले तातूंत ही आलवाराची जमीन पूर्ण तरेन सरकाराच्या ताब्यात आशिल्ली। सरकाराच्या ताब्यात आशिल्ली ती जमीन मागीर तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेटान आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान प्रपोज केल्ली आसा। सो सरकारी जमीन जेन्ना आमी प्रपोज केल्या ताजे प्रमाणे फुडले डेव्हलपमेंटाक येतले। पण कितें तरी मेळटलें म्हणटा तांकां नुकसान भरपाई काय कितें तरी न्ही म्हाका दिसता इश्यू आसा ते आमी येवच्या पयलीं कितें आशिल्ले पार्सेकारान तांचे भितर ऑलरेडी सेटलमेंट जाल्ले आनी ताच्या खातीर टुडे एज वी टेक थिंग्स अहेड वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड। कितें आसा तेंचे आरोप आसा लोकांचे कितें आमचे जमीन तेंच्यांनी हडप करून घेतली अशें तेंचे म्हणणें आसा सर। आलवारा लँड न्ही आलवाराचो कायदो वेगळो आसा न्ही। मिनिस्टरान आतां स्टेटमेंट केला की कॉम्पेन्सेशन आमच्या लोकांक मेळूंक शकना दिवंक शकना कित्याक तर आलवाराज एक्ट हो आलवाराचो एक्ट वेगळो आसा तितून कॉम्पेन्सेशन मेळना। पूण आमकां सराक क्वेश्चन करपाचो आसा की आमची आलवारा जी 6.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा म्हणजे कमी जागा न्हू खूब जागा गेल्या शेतकऱ्यांची ती जागा एज इट इज वचूंक ना पयलीं आसली तशीच वचूंक ना बॅरल लँड ती नसली तितून लोकांनी शेतकऱ्यांनी कॅज्यू प्लांटेशन उबे केल्ले तेंचे कॅज्यू प्लांटेशन जागे बरोबर कॅज्यू प्लांटेशन गेला म्हणजे तेंचो उदरनिर्वाह गेला। सो तेचेर विचार करून आमच्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय कित्याक तर 10 रुपया जायना ते पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय आमचो हक्क आसा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कित्याक जे जे आमी जेन्ना इलेक्शनाक सुद्दां कॅम्पेनीन भोंवताले तेन्ना प्रत्येक घरान अनएम्प्लॉयड भुरगीं सगळे सो म्हाजो मेजर फोकस आसलो तो अनएम्प्लॉयमेंट कशें काडप आनी हो एकूच पर्याय आमकां पळय सद्या प्रोजेक्ट ह्यो कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव रिप्रेझेंट कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता अशें न्हू की 10,000 जॉब म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळटले पूण मेजॉरिटी रिक्वेस्ट हांव म्हाजे मिनिस्टराक करूं शकता की मेजॉरिटी जे फिल्डान आमचे भुरगे नॉलेजेबल आहात आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 6 मंथ्स ट्रेनिंग तेंकां ते कन्सर्न कंपनीज घेतले तेंचे थ्रू मेळ्ळ्या उपरांत तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें।